सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज तावन खेरीत काळ सुरू जाता. आमी नातालांची परबेक ही लागशिल्ली तयारी आयज तावन सुरू करता. खेरीत भशेन जेजूक आमच्या जिवितान आनी आमच्या घोराब्यान घेवंक आयची मिसाची भेट आमी भेटीतावन सोंपून गेल्ल्या मार्कूस डायस ताच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून आनी दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पेद्रो आंतोनियो कुलासो हाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. मारिया बेर्नादीन कुलासो आयज आपली सर्जरी करूंक वेता, तिका पेकोवणीचो हात लाय म्हूण देवा लागीं मागुया. सेलिना झेवियर आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज बावार्थ्याची दिवटी पेटयता जुदीत गुदिनो आनी फामील देवस्वा, दाबोली बेविंदो फेर्नांडीस आनी फामील. ह्या गोराब्यांचेर बागून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आनी आमची झोण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख दवरून देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसोगण्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच वारले सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा मनशा कुडाच्या रोचणारा आनी सरवंडारा तुज्या एकल्याच पुतान एके निती आंकवार कुशींत मनशा सैम घेवंक तुजी कुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दुयेन कान दी. आमचे मनशा सैम घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देव सैमाची आमकां भागीदारां करूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतांदो, म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमचे बापा इस्रायलाचें चीत दिवन आयकात. जुदा, तुजे भाव तुजी स्तुती करतले. तुज्या दुस्मानाचे गोमटीक तूं दवरतलोय. तुजे बापायचे पूत तुका नमस्कार करतले. जुदा,
एका शिवाचो पेटो म्हज्या पुता स्विकार करून तूं परतून आयलाय शिवा भाशेन ओ एके शिवणे भाशेन. दिम्यो मोडून जमनीर सोरपटून तो उडक्या बसला. कोण ताका उठयतलो? येवचो आसा तो येव पर्यान जुदाच्या हातांतली बेटकाटी कोण काडून घेवचो ना. तशेंच ताच्या जांगडा मदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगल्यो पोरजां ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतर हें. जबाब. सोडवंडार येतलो तेदना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. परतून म्हणुया. सोडवंडार येतलो तेदना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुजेच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पुर्जेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. सोडवंडार येतलो तेदना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगराचेर तांकां न्यायनीत मेळूं. नितीन तो दुर्बलांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब. सोडवंडार येतलो तेदना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या कालार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो सोर शेकान शेक ती तोगतली. एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यान, नदीचे देगेर तावन प्रिथ्वीचे शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब. सोडवंडार येतलो तेदना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगो सोर तें तोगूं. प्रिथ्वीची सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सदोय म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सोडवंडार येतलो तेदना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गार. भोव व्हडट्या सर्वेस्पराची जाणवाय तूं. सगल्यो वस्तू नेटान पूण घोडसाणीन मांडावलीन तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्राहमाचो पूत ही ताची पिळगी. अब्राहमाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मले जुदा आनी ताचे भाव, जुदाक जल्मले पेरेस आनी सारा हांची आवय तामार. पेरेसाक जल्मलो हेजरोन, हेजरोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो अमिनादाब, अमिनादाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालमोन, सालमोनाक जल्मलो बोआस हाची आवय राहाब, बोआसाक जल्मलो ओबेद हाची आवय रूत, ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा, दाविदाक जल्मलो सालोमाव,
हाची आवय उरियाची पोतीन. सलोमाक जल्मलो रोबोआम, रोबोआमाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोझफात, जोझफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो ओजियस, ओजियसाक जल्मलो जोआताम, जोआतामाक जल्मलो आकाज, आकाजाक जल्मलो हिजकियस, हिजकियासाक जल्मलो मानास, मानसे, मानस्याक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियस आनी जोसियसाक जल्मलो जेकोनियस आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पोरचेक बाबिलोनींत निर्वाशी करून व्हेली. बाबिलोनाच्या पडदेसा उपरांत जेकोनियसाक जल्मलो सलातियेल, सलातियेलाक जल्मलो झुरोबाबेल, झुरोबाबेलाक जल्मलो अबियूद, अबियूदाक जल्मलो एलियाकीम, एलियाकीमाक जल्मलो अजूर, अजूराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकीम, आकीमाक जल्मलो एलियद, एलियदाक जल्मलो एलियाजार, एलियाजाराक जल्मलो मातान, मातानाक जल्मलो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आसता सगल्यो मेळून अब्रामाक तान दाविदा मेरेन आसल्यो 14 पिणगां. दाविदा तावन बाबिलोनेच्या पडदेसा मेरेन आनीक 14 आनी ह्या पडदेसांतल्यान क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा बिड्यो, आज आमी काय बरे लोक गोंती जाता ते भाशेन जेजूचे पिणगेची खबर आयकता. आनी खरेंच पिणगेची खबर आयकता तेन्ना आमकांय आमची पिणगां आमी खंयच्यान आयल्या, कोण आमचे पुर्वज अशें आमकां कळटा तेन्ना जायते फावटी घडयेक आमचे भितर एक प्रश्न येता, खरेंच काय आमी ह्या पुर्वजांत जल्मलेलीं? आमी गोंयकार म्हणटा आनी गोंयकार म्हणटा आसतना आमकां आमच्या पुर्वजांचें गर्व आसा. पुर्वजांनी आमकां करून दवरलेल्या दायजाचो आमकां अभिमान आसा. पुर्वजांनी आमकां दिल्ल्या ह्या पर्यावरणाचो, पुर्वजान आमकां दिल्ल्या ह्या गोंयच्या देसाचो, पुर्वजांनी आमकां दिल्ल्या आमच्या सगळे संस्कृतायेचो, पुर्वजांनी आमकां दिल्ल्या बरे तरेन आमचे परंपरेचो आमकां बाबा भयण अभिमान आसा. आनी जायते फावटी हे आमी करता आसतना आमकां देवाक दिनवासूंक जायते फावटी उगडास आसुरोना. जायते फावटी घडये आमी आमच्या वाद्याचे जावन आमकां जायते भाशेन ह्या संवसारांत जियेता. पूण आज मातेबाच्या शुभ वर्तमानांत जेजूची पिणगां खंयची ती आमकां कित्याक सांगता काय? तातूंत जायते फावटी न्हूच भाग्यवंत मनीस आसात, पूण तातूंत जायते फावटी पातकी मनीस आसात म्हूण आमकां दाखोवड करता. जेजूची पिणगां जी आयली ती देवान किरीत भाशेन विचून काडलेली अब्राहमाक तान. आनी कशे परेन अब्राहमाक तान बाबा भयणीनो दाविदा मेरेन 14 पिणगां आसात हाची खबर आज आमकां मेळटा. आनी दाविदा तान बाबिलोनाच्या पडदेसा मेरेन आनीक 14 पिणगां आसात ताची आमकां नांवां मेळटात. आनी ताचे उपरांत पडदेसान तान क्रिस्ता मेरेन आनीक 14 पिणगां आसात हाची खबर आमकां आज मेळटा. कितें दाखोवंक सोदता की जेजू येवचो आसलो तो सुरवंडार. ह्या सुरवंडाराक तयार करूंक, ह्या सुरवंडाराची वाट पळोवंक, ह्या सुरवंडाराक बासायल्लो हे पिणगेन आशेवन आशेली आनी शेवटाक जुजे हाका खिरीत भाशेन हें भाग फावो जावन मारिया आमची माय हिचे वरवीं ताणें गर्भ सुमवलो. देव आपल्याक जायते भाशेन आमी म्हणटा जायते फावटी व्हड व्हड विस्मितां करता, पूण देव वांकडे वाटेन सरळ बरयता. आनी कित्याक बरयता काय? कित्याक देवाक जाय की आपूण मनशातान उपजलो मनीस आपल्याक कितलो व्हडतो, मनशातान आपूण किरीत भाशेन ह्याच मनशाची सोडवण करूंक ह्या संवसारांत आयलो. आज आमी जेजू क्रिस्ताची किरीत भाशेन पिणगेची खबर उलयता तेन्ना देवाक दिनवासुया. कित्याक देवान अदीक पातकी आसुनूय तातूंत दुसरे मनीस आसुनूय
आमकां हो सुरवंडार फावो केलो. आमकांय आमच्या पुर्वजां उद्देशी ह्या संवसारान देवान रुचली आनी ह्या संवसारान आमकां बऱ्या देसांत देवान भासायली आनी दवरली. देवाचे उपकार आठयता आसतना किरीत भाशेन ह्या सुरवंडाराक घेवंक आमी तयार जातना आमच्या ह्या गोंयच्या देसा खातीर आमी देवाक दिनवासुया. उदीक आनी उदीक आमकां फावो जाल्ल्या पुर्वजां उद्देशी आमच्या परंपरीक दायजाचे आमी अभिमान करता आसतना ती आमची संस्कृताय, आमची परंपरा आनी आमचे वाटो आमकां दिल्ले आमच्या धर्मा विशीं भोव करून आमकां क्रिस्तांव जाल्ल्या ह्या धर्मा विशीं उदीक देवाक दिनवासून आमचे दिसपटो ग्रास आमी चलयता आसतना आमी उदीक अखंड खिस्तांवां कशीं देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक, ताचें राज विस्तारूंक आनी संवसारान सगल्यांक जेजू क्रिस्ताची बरी खबर दिवंक आमी वावरूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. Beni amci bedon kata, amci kata kadung gata, amci mana tu korbida, zikar kormon pratun mata, ovahuna soros somor pitas, amce sugdus sorbetoida, panon kemon vinot korta, amsono podotoro, Jesus chikor dosadolo, Gesù amce carzadolo. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, तुजे सोबेची ही देणी पवित्र कोर आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानान तूं दिताय त्या सर्गीच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी घोटाय आमकां मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगुटले. उतरावरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीं गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचोली तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोली तुका सोय सोय. बापा,
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो बुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगड पोरगो उठुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडून उगडास करता. हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक, सिमा आमच्या आदारी गोवण्याक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पुती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दय करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका जी खुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडिले आमची काकूट कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडिले आमची काकूट कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. पण तुझ्या एका चित्रांत म्हाका भलायकी दी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. होबळेसर राष्ट्रांनी आशिल्लो रुंडार येवचो जालो आनी सर्वेस्पराचें गोर मोहिमेन प्रकाशतले. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या देण्यान आमी दादोशी जाल्या. तुजो पूत स्वर्गांतान येतलो तेन्ना ताका घेवंक परजोळी दिवट्यां परी आमी जावंक अंतरेकता. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमचीं काळजां पेटय आनी असले अंतरेक ह्या दिसांनी आमचे भितर ओदीक वाडय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यां किरीत भाशेन आमची मिसाची भेट व्हडल्या गोंयांत जातली 9:15 म्हणटकूच बॉस हांगातान वेतली.
जाणी नांवां दिल्यान तांणी किरीत भाशेन सकयल बस आसा थंयसर आपल्याक दिल्ल्या वेळार हाजीर जावचें म्हूण आमी मागता. दुसऱ्यांनी आपल्या आपल्या तांणी ट्रान्सपोर्ट केला जाल्यार येवचें म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया G1 पेज नंबर 97 G1. Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोगे देवूं तुये. Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोगे देवूं तुये. सजना सदाय देवूं तुये. सगळे जाग्यार घालून तुये. सजना सदाय देवूं तुये. सगळे जाग्यार